एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. एक गाडीत बसला आम्ही सामके उज्जैन बसला भशेन. गाडी आम्ही भायर पार्क करता न्ही, सामकें तापलं गरम जाला सारकी गाडी. 85 डिग्री सामकी 35 इतले गरमी. ओके, सो टायम जालो 1. सो आयज आमी वयता भायर जेवपाक, हांव आनी शिव. आई म्हणटा आपूण येना, कित्याक तुमकां खबर आहा आतां इशुका घेवन जेवपाक वचप म्हटल्यार अर्दें जेवण पोटाक वचना, ताका सांबाळपाकच पुरो, तो रडटा. सो आई म्हणटा आतां तुमीच वचा रेस्टॉरंटान, जेया आनी व्लॉग करात, मागीर येताना आपल्याक कितें घेवन यो. सो आमी येताना आई कितें घेवन येतली कळ्ळें न्ही. सो जायना आतां, पॉसिबल जायना इशुका घेवन हॉटेलाक वचप न्ही आतां पॉसिबल जायना. सो आतां आमकांय व्लॉग करूंक जाय, आमकांय भायर जावंक जाय. सो म्हटलें आमी दोग जाण या. आपण ऋतिक आपूण येना पार बसा म्हटलं घरा तुम्ही आपण येना खंय. ओके, सो आयज चिंतलेलें खंय तरी दुसऱ्या कडेन खंय तरी म्हणजे पयस खंय तरी वचया म्हणून. सो हेका जेवून बेगिना वचूंक जाय कामाक. सो एक पर्वरी जस्ट लागीं आसा आमकां. केन्ना आमी त्या रेस्टॉरंटाक वचूंक ना, त्या वाट्याच्या रेस्टॉरंटाच्या फुड्यासून वयता आमी, 1000 फावटी वयता, पण केन्ना आमी त्या रेस्टॉरंटाक वचूंक ना. सो बट आयज लागीं आहा, केन्ना वचोंक ना, वचया जेवया. आनी घरगुती घराच्या भितरूच तेंच्यांनी एक रेस्टॉरंट ओपन केला, कळ्ळें तुमकां न्ही. एज अ फ्रेंडूच अक्षय बार, ते अक्षय बार एंड रेस्टॉरंट. हे खंय आसा हे तुमकां दाखयतात. आनी हे पर्वरी लोकांक सामकें लागीं, कळ्ळें न्ही. जस्ट गोवा बोर्ड ना, जस्ट गोवा बोर्ड मागीर सायडीक एक्झॅक्ट ओपोजीट. अशें ना की भितर बी खाचीन खंय वचोंक जाय अशें ना. एक्झॅक्ट ओपोजीट हरमन चायच्या त्याच लायनीनूच, अशें ना त्याच लायनीन. जस्ट तुमकां दाखयता, पळोवया तेंचें जेवण कशें कितें आहा तें. ओके, तुमकां सांगतात, कळ्ळें न्ही. सो म्हटलें आयज या म्हटलें खंय जेवपा भायर. मूड येयलो जेवपाक, अशें ना. हय, नॉन व्हेज आनी कितें एक आमी व्हेज थाली जेवया. तू जेवतले वय थाली, अरे देव वयच रावतले पोटान. व्हेज आमी जेयत ना, फक्त नॉन व्हेज थाली दाखयता. आनी आमचे मेन फोकस आहा ते फक्त थाली, कळ्ळें तुमकां न्ही. ओके, सो दाखयता तुमकां कशें खंय कितें आहा तें रेस्टॉरंट. आमी फुडें आहा ते होली फॅमिली चर्च, जस्ट भितर अशें टर्न घेता, दाखयता तुमकां. वयर सो आतां न्ही आमी पावत येयला. सो आतां आमी लागीं पावला गोवा बोर्ड, कळ्ळें न्ही. मागीर तुमकां एक्झॅक्ट दाखयता. आनी जस्ट तुका दिसता आसतलें जे पळय हायवेरूच आहा तें, हांगासरूच रस्त्यारूच. फाटल्यान आनीक आहा न्ही रोहीत बार रेस्टॉरंट. सो रोहीत बार रेस्टॉरंट. ओके, सो गाडी पार्क करता आनी मागीर तुमकां दाखयता एक्झॅक्ट खंय कशें कितें तें. हांव मागीर दाखयता. सो हें पळयात हो रोड, आनी फुडें आसा गोवा बोर्ड सेकंड्री आनी हायर सेकंड्री, तें तुमकां दिसता आसतलें. आनी जस्ट रोडाच्या फुड्यानूच आहा हें पळयात अक्षय बार एंड रेस्टॉरंट. आनी जस्ट फुडें गेले न्ही तुमकां तें हरमन चाय दिसतलें. तें आमी रेस्टॉरंटात ते सॉरी आमी थंय वयतात हरमन चाय पिवपाक बीन. ओके, आनी पार्किंगाक कांय प्रॉब्लेम ना. हांगा पळयात पार्किंगाक बरो स्पेस आसा. ओके, सो अशें आसा. सो लक्षांत दवरात, गोवा बोर्ड सेकंड्री आनी हाय सेकंड्री तें आसा गोवा बोर्ड. आनी जस्ट तेज्या हें ओपोजीट हें पळयात अक्षय किचन एंड बार. सो तेंचें घर आसा, घरा भितरूच, कळ्ळें न्ही, रेस्टॉरंट आसा. सो हें पळयात हांगासर न्ही तुमकां दाखयता प्रायस कशें कितें आहा तें. 1 मिनीट. सो हें पळयात बांगडो थाली 220, वेल्ल्यो थाली 220, लेपो थाली 220, ताल्ले थाली 220 आनी प्रॉन्स थाली 300. ओके, आनी हांगासर न्ही तुमकां नॉनव्हेज थाली होममेड मेळटले. ओके, आनी थाली स्टार्ट्स ₹180. आनी हांगासर दिला फ्रेश हुराकूय आसा. फ्रेश येता हें दाखोवन येता. सो फ्रेश हुराक प्लस निरोय आसा अवेलेबल. आनी फीश फ्राय, चिकन बी सगळें आसा हांगा. बांगडो फ्राय, रेशादो बांगडो आसा, वेल्ल्यो, लेपो, चोणाक. चिकन आयटम पळयात, चिकन रवा फ्राय, चिकन मसाला फ्राय, गोवन चिली, चिकन शाकोती आनी चायनीज चिली चिकन. ओके, सो अशें आसा हें पळयात जस्ट रोडाच्या फुड्यानूच. ओके, सो घरा वयर घर तेंचें. सो हें आसा बार रेस्टॉरंट, अक्षय बार रेस्टॉरंट. आनी हांगा पळयात बरेंशें केलां. हांगा पळयात आणि
हो असं अक्षय हो भायर तुम्ही नाव ऐकलं असतलें अक्षय तो हो अक्षय सो ओनर ओके सो 4 वर्ष जाले ह्या रेस्टॉरंटात ओके सो हांवें प्रॉन्स थाली घेतला शिवातान घेतला चणाक घेतला आणि चिकन आयटम खूब आसा आनी तशें काय घेवंक ना आमी आनी शिणाणे फ्राय घेतला आनी तुमकां हांगा निरो बी सगळें मेळटलें आनी आमी उराक बीन आसा आनी आमी उराक बिराक घेयना आमी उराक बीन पिना म्हणजे आल्कोहॉल आसता न्ही उराकान तेका लागून ओके आनी एक लिंबू सरबत घेतला कित्याक 2 घेतल्यार न्ही ते पोट स्टक जाता गॅसीन एक घेतला आमी सो पळोवया कशें कितें आतां एकदम घरगुती जेवण सो तुमकां न्ही हांगासर शिणाण्यो थाली मेळटले सो आमी सेपरेट शिणाण्यो घेतला सो रेस्टॉरंट्स मग सांगू व्हेरी व्हेरी क्लीन सामकें पळयात क्लीन आजून लोक येवंक ना कित्याक आमी मातशें बेगीन येयला भायर मातशें कस्टमर बसला चड अशें रश ना कित्याक आमी बेगीन येयला न्ही ताका लागून मागीर लोक येतले पण सामकें क्लीन दिसता सारकें सो निरो आमी वयतना व्हरतले सो तुमचे कडेन आसा निरो व्हरया सामकें सगळें पिवपाक जावचें ना सो म्हटलें व्हरया म्हटलें सो आईक पळयता कितें थाली सपोज मेळटा जाल्यार एक थाली पार्सल दिल्यार पळय न्ही ताका विचारया एक थाली पार्सल बी मेळटा जाल्यार एक थाली पार्सल व्हरया आईक सो कितें बरें आहा जिवा बरी दिसलें सो जेन्ना आमी रेस्टॉरंट बी वयता न्ही चड अशें ड्रिंक पिवपाक वचना कित्याक जेवण वेस्ट जाता जायना न्ही जेवपाक ताका लागून बेस्ट आसा चड स्वीट ना कमी ना मिडियम आसा सो हांगासर पळयात थाली आमची आयिल्ली आसा सो हें पळयात आनी आमी एक प्लेट घेतला शिणाणे सो हें पळयात शिणाणे सायजीन बरें मोठे आसा ओके कितें कितें आसा थालीन तुमकां दाखयता हांव ओके सो तुमकां सांगता थालीन कितें कितें आसा तें तोंडां उदक सुटलें सो रायस पिकल मागीर सलाड हांगासर आसा चिटकीची भाजी सुके सुंगटाचें किशमूर सोल कडी आनी हें आसा ना ना नुस्त्याचें हुमण आसा ओके आनी प्रॉन्स आसा हांगा 4 सो हांवें घेतला प्रॉन्स थाली आनी सेम शिवाचें चणाक आनी चणाचे सायज पळयात कशें आहा तें ओके सो तुमकां न्ही हांव जेवण सांगता कशें कितें आहा तें कळ्ळें न्ही करीचो कलर न्ही मस्तलो लायट आसा नुस्तें म्हाका दिसता चणा खंय दिसता म्हाका कितें हुमण केला करी बरें स्पायसी आसा टेस्ट आंबट तिखट सगळें परफेक्ट आहा करी बेस्ट आसा हय किशमूर न्ही गालमो कळ्ळें न्ही चिटकीची भाजी बेस्ट आनी शिणाण्याचो सायज पळयात आनी अशें ना की ताका चड रवा बीन लायला कोटींग केला अशें ना हें पळयात बरें गरम गरम आहा शिणाण्यो बरें क्रिस्पी फ्राय केला आनी बरें फ्रेश आहा नुस्तें आतां शिवनाक तूं चडाक खावंक सांग कशें आहा तें तुजे रिव्यू दी बरें आहा जेवण करी म्हाका लायक जालें गरम गरम जेवण हां बरें न्ही करी चणाकूच तें नुस्तें कळटा म्हाका पीस मेवळे नुस्तें फ्रेश आहा बरें आहा न्ही मसाला बरो मसाला बरो बेस्ट आहा बेस्ट बरें आहा मेन करी
कधी बरें असलें सगळें बरें आनी तेंचे नुस्तें जे मसाला घाला पळय बरें आसा आनी बरें तिखट जावन बरें केलां अशें ना बरें आहा जेयता आमी आनी प्रॉन्स पळयात तूं एक प्रॉन्स घेवचो ना ना एक प्रॉन्स घे पळय प्रॉन्स सामके सॉफ्ट खाताना घे तूं एक ट्राय ओके जेयता शिनाण्यो बरें आसाय ते बरें आहा जेयता आमी मेळटा ताट पळयात चकाचक जाला तुझी दाखय तुमकां सोलकडी पळोवन सांगता बरी टेस्टी हा सगळं बरें आलें बी घातलाय स्वीट आंबट मसाला तिखट मसाला किती घातला न्ही ना चिली घातला चिली घातला न्ही ते मागीर तिखट घातलें बरें सो जालें आमचें सांगता तुमकां कितलें बील जालें शिणाण्याची प्रायस कितलें हें सांगता तुमकां गाडयेन बसोन ओके क्रॉस करता सो हें पळयात बील जालें आमचें 2490 ओके सो चणाक थाली आसा 400 प्रॉन्स थाली 300 मागीर शिणाण्यो 700 म्हणजे शिणाण्यो लायम सोडा घेतला मागीर आनी आईक आनी ऋतुकाक थाली घेतला आमी किंगफीश थाली घेतला आनी प्रॉन्स थाली घेतला आनी निरो आसा हांगा 350 कळ्ळें सो हें आसा अशें बील 2490 सो अशें आसा रेट निरो मातशें हांगा एक्सपेन्सीव आसा कित्याक तेमी हाडून विकतात न्ही अशें न्ही की तेमी विकूंक दवरला ते एक्चुअली रेस्टोरंटात दवरला निशनाथ तांकां ते पिवपाक निरो बीन सो आमी घेतले ओके सो आनी बाकीचें जेवण A1 निशनाथ जेवण कांयच कंप्लेंट ना अशें न्ही की एज अ फ्रेंड हा म्हणून हांव अशें उरतना सगळं बरें आहा नुस्तें सामकें फ्रेश आसा आनी तेमी तांकां न्ही म्हणजे शिणाण्यो फ्राय करपा बीन न्ही खूब टायम लागता कित्याक तेमी करून दवरना तेन्ना तुमकां गरम गरम फ्राय करून दितात आनी करी सामकी टेस्टी आसलेलें सगळं बरें आसलेलें किशमूर जावं सगळं बरें आसलेलें सोलकडी हय सोलकडी खूब बरें आसलेलें सो आईक आनी ऋतुकाक घेतला पार्सल आईक घेतला आमी किंगफीश आनी ऋतुकाक घेतला प्रॉन्स तांकां पार्सल घेतला आनी निरो घेतला दाखयलें तुमकां हांवें सो परवरी कोण लागीं आहा पळय तेमी येवचें हांगासर ट्राय करचें जेवण क्लीन अशें दिसना की तूं रेस्टोरंटार येयला कसलो वास येना कांय ना सारकें सामकें क्लीन सामकें बरें दिसता पळोवपाक भायर तुमी बसूं शकता भितर AC आसा बरें आसा कळ्ळें नीट एंड क्लीन सामकें लायक जालें आमकां रेस्टोरंट ओके सो येवचें तुमी फूड ट्राय करात कळ्ळें न्ही सो आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात तर नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय